पुलीस काय करपाक शकना पळय पुलीस मशिनरी कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ली आहा. गोंयांत पुलीस आसात काय ना हो प्रश्न जाला. हांवें हाजे पयलीं सांगिल्लें आहा की जे लूट मारपाक धरिल्ले विजिलन्सान असले PI आज डकॉयटी धरपाक ते SPचे सायडीन बसतात. ती कशी धरतली? तिकाच पयलीं धरल्या कोणें आनी ती आतां कोणाक डाकूंक आनी कशी धरतली? सो एक जर सादें अशें आमी नुस्त्याच्या मार्केटान उबे रावन जर उलयतात जाल्यार आमचें म्हणूं येता की डाकू जेन्ना राज्य करतात तेन्ना डाकुवांचे अच्छे दिन येतलेच म्हणून. सो तें जाल्लें आहा गोंयांत. गोंयांत अशें जालां की हे सगळे व्हडले व्हडले डाकू गोंय चलयतात आनी जे बारीक डाकू आपले रातचे दरोडे घालता पळय तांचे सारके अच्छे दिन आयले. देप्याले घर लुटली, कोणाक धरलो? कोणाक धरूं ना. दोतोराचें घर लुटलें म्हापशां, कोणाक धरलो? खंय बारीक कोणाक तरी बुराटे धरले, अजून कांय मेळूंक ना. वास्को पयर जालें, बिल्डिंगेचेर 6व्या फ्लोराचेर वयर सरून दरोडो घालो, कोणाक धरलो? कोणाक धरूं ना. सो पुलीस आहा खंय रे? आनी रस्त्यार ते बावडे ते नाकाबंदी करता ते AK-47 घेवन ती अशी हाडकुटां आसा पळयल्यार म्हाका भंय दिसता. ते मारल्यार तांकां पयलीं घेवन कितें जायत काय म्हणून. आज चावडी जाली, आयज काणकोण जाले आनी दरोडेखोर पुलिसांचेर खंय फातर मारून पळय मागीर एटेम्प्ट टू मर्डर जालो. हे हाजेर तुका सांगता गोवा पुलीस हेज बिकम अ लाफिंग स्टॉक. आतां तुका सांगता हे इलेक्शन कॅम्पेन वाडटली, इलेक्शनाक उबे रावन तांचेर अटॅक करतले. कित्याक हे सगळे ऑल दीस इज बीन डन वीथ पुलीस प्रोटेक्शन. गुंड बिंड आमकां सारकें पुलीस प्रोटेक्शन आहा. सो ते करूंक लागतले. आमकां एप्लिकेशनां करची पडटलीं पुलीस प्रोटेक्शन आमकां दिया म्हणून. भाशणां बी करतलो जाल्यार ही परिस्थिती गोंयांत घेवपाची आहा. गोंय ताणें इतलें इंडियनायज केलां की सगळे जितले जे क्रिमिनल आहात तांकां हो सेफ हेवन जाल्लें आहा. आनी कित्याक कितें चल्लां न्ही. काल तें परमिशन जें दिलें ते रजनीश हें म्हणटाले ओशोचें तें कितें कशें एप्लिकेशनूच कशें येवपाक जाता? हाव यू कूड इवन एंटरटेन दॅट एप्लिकेशन? वॉट कामासुत्रा गॉट टू डू वीथ क्रिसमस? खंय हा कनेक्शन? कामासुत्राचें आनी क्रिसमसाचें कनेक्शन कितें? आनी त्या ऑफिसरान बरोवचे पयलीं, आयकुचे पयलीं, कन्सिडर करचे पयलीं वाचप तरी न्ही तें. म्हाका दिसता ते शूड बी एन इन्क्वायरी. आनी हर्टींग ऑफ रिलिजियस सेंटिमेंट जातात न्ही, ताजेर केस जावपाक जाय टू बिकॉज ही हॅज हर्ट रिलिजियस सेंटिमेंट. क्रिसमस इज अबाउट द बर्थ ऑफ क्रायस्ट मरे, द बिगस्ट रिलिजन इन द वर्ल्ड. हांगा 20% लोक 20-25% लोक आहात थंय तुमी कामासुत्रां हाडून ते दाखयतात. म्हळ्यार कित्याक कितें चल्लां गोंय आनी कितें अर्थ आहा ताका? तें एप्लिकेशन आयलें कशें? आनी हे ऑफिसर जे कोण बसता तांकां वाचूंक कळना काय दोळे फुटून एप्लिकेशन पळयतात, एप्रुवलां दितात. नांव आयलें कशें? देर शूड बी एन इन्क्वायरी, नॉट ओन्ली एन इन्क्वायरी, देर शूड बी अ केस फायल्ड फॉर हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट अगेन्स्ट दॅट आश्रम. हाव कूड दे डू इट? ओशोची फिलॉसॉफी दुसऱ्या धर्माची फकाणां करपाक आसूंक जायना. सो वॉट इज कन्सिडर्ड सेक्रेड थिंग, हिंदूंक जेन्ना दुखता तेन्ना आमी रोखडेच रिलिजियस सेंटिमेंट म्हणटा. दुसऱ्या धर्माची फकाणां करप ही सारकी न्ही. आनी गोंयांत एक हें आसा न्ही रे, बरे भशेन आमी सगळे धर्म जगतात, टॉलरन्स आसा, को एक्झिस्टन्स आनी रिलिजियस हार्मनी आहा. ही रिलिजियस हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयोग अशें जावंक जायना. आनी हें जाता खुलेआम जाता. हाजो अर्थ कितें? गोंयांत सरकार आसा काय कितें हाजेरूच प्रश्न उप्रासता. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.